Marceline Xavier Dias आणि सोंपलेले फॅमिलीच्या वतीन मीच भेटयता प्रेस्टेसिया डायस. आयज आमी तिसऱ्या वर्साचो ग्रास करता बेर्नार्ड ऑलिवेरा. देवान ताका सासणाची सूख आनी शांती दी म्हणून ह्या मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांचो म्हाका दिसता देव जावन आसा काकुतीचो देव, मोगाचो देव, भोगसण्याचो देव. आयज ह्या शुक्रारा दिसा जेन्ना आमी बेर्नार्ड ऑलिवेराच्या तिसऱ्या वर्साचो ग्रास करता, देवान ताका हीच काकूट आनी शांती पावतो म्हणून आमी मागता. आनी आमी सान पावते परी वाटो घेवचे खातीर आमच्या पापांचें दूख करून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन भोगसणे मागुया. हांव पापी सोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बऱ्यो सदांच वाद मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना. सोर्गवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सुमयाक काकूट कर, सुमयाक क्रिस्ताक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सुमयाक काकूट कर, सुमयाक प्रार्थुया. ओ दयाळ बापा, बर्नार्ड तुज्या पुताच्या तिसऱ्या वर्साच्या मरणाच्या दिसाचो आयज आमी ग्रास करता. तुजी मीठ मेर नाशिल्ली काकुटीन ताका भांगोय आनी तुज्या भक्तां सांगातीन सासणाचें सूख पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच बरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. नाहूच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकां वेले वाचप. सूख संदेश हाडपी, शांती परबोट करपी, दोंगरा वयल्यान होले धांवून येता निरोपी. युदा, तुज्यो पोरो समोरूंक लाग, तुज्यो आंगवळ्यो पाड, कित्याक तुजे वाटेन खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्पराक नव्यान लायतलो याकोबाचो दाका मळो आनी इस्रायेलाचो दाका मळो. लुटणारांनी ते लुटून व्हेले, ताच्यो कांड्यो मोडून घाल्यो. रोगतान बुडलोल्या शाराच्या खोटार खोटींनी भरलोले, लूट मार ग्रेस्त जाला. शीम नासलोल्या चोरयांचें, चाबुकाच्या खोटे, चक्राचो खोल खोल बोबार. घोडेर फेर मारता, गाडयो हालता डोलता. घोडेस्वार झुजाक वेता, तोरवारी जगजगता, भाले लकलकता. गायाळ जाल्ल्याची कातोर, मेल्ल्यांच्यो राशी हिसपा भायर मोडी. ते मोड्यांक आडोवन पडटा. हांव आतां तुजे गाल ओलीस
ओडिस्टलो तुजो आबारूक मान काडटलो तुका सभे माझार लॉज करतलो आनी तुका कोळेता तितली तुका पाट करून म्हणटली निवेचें निसंतोन जालां कोण ताचे चुचुरे दरीत ताका बुजवण दिवपी कोण मेलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब हे करून जातलो मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच एकदां म्हणुया मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच लागींच पावला ताचो बोस करचो दीस ताचें निर्मण गडगडीत येता कारण सर्वेस्पर आपले खोजेक मीक करून दितलो आपल्या चाकरांची तो दया करून वेता जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात म्हज्या वांगडा आनी देव ना मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच हांव कास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच म्हजी जिखीक तोरसाद पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलो म्हज्या दुस्मानाक नव्यान दाखयतलो म्हजो देवेश धरतल्याक हांव परतून फारीक करतलो जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच उद्गार सर्वेस्पराक जय जय निती खातीर जी कोण सोंसता ती कोरेंच बागी सर्गीचें राज कोरेंच तांचें सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांक सूख मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें कोणाक म्हजो पाटलाव करून कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो क्रिस उखलून घेवचो आनी म्हजी फाटल्यान घेवचें कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो पूण सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार वो आपल्या जिवाचे बदलीक मनशान कितें दिवंक जाय मनशाचो पूत आपल्या दुता बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो तेन्ना जोण एकल्यार ताच्या पोरण्या परमणें इनाम दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाल भयण दिसान जो शांती हाडटा तो मनीस सुभागी म्हूण मानताले आमच्याय तेंपार जी कोण शांती हाडटात एकवट करतात तांकां आमी बरीं मनशां म्हूण मानता आमचे मदें झगडीं झुजां जातात वाद विवाद जातात कित्याक जायते फावटी म्हाका जाय दुसऱ्यांनी म्हाजी परमणें केलेलें हांव चिंता तशें दुसऱ्यांनी चिंतूंक जाय हांव करतां तशें दुसऱ्यांनी करूंक जाय जेन्ना दुसरो मनीस असो करिना ती म्हजी दुस्मान जातात झगडीं जातात नाहूम प्रवादी इस्रायल परचे तांच्या निर्वासना उपरांत जेन्ना ती बाबिलोनियांतल्यान आयली नाहूम प्रवादी तांकां सांगता तुमी शांतीची हातयारां जाय जंयसर फूट आसा जंयसर
तूत आसा थंयसर तुमी शांती आनी मोग हाडात. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूय आमकां अशे परी सांगता, जण एकलो आपलो आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. मोगाल इश्टानो, आमच्या ह्या संवसारान शांतीशी मनशां जावन सोंपें न्हय. कित्याक आमी चयता चारो आमचे नदर बांदल्यार इबोलिश्ट गिरेस्त कसलेच मनीस व्हडले गरिबांक ल्हानांक जागो ना. पूण आमकां जेजू अशें जावन दाखयता. कित्याक व्हडपण न्हय दुर्बानी हो गिरेस्तायन आसा. व्हडपण आसा जेन्ना आमी जेजूचो फाटलाव करता, आमकां आपणाकूच विसरता आनी जेजू फाटल्यान वता. हें जेजूचें बरेपण दया आमकां आमच्या जिवितांत दिवून आयज आमगे मिसान म्हाका Celespera dewas secara senaran adil bangsa. Tujuh udar peran dalam kadilan pembuat tukang berjuang treatment dilan manusia cabaran kela ramkan cibitaco undo satolo sasnacha dewas. Celespera dewas secara senaran tukang bangsa. Tujuh udar peran dalam kadilan pedakan sesorot kami berjuang. दात वाडेल दिला आनी मनशाच्या भागान केला. तो आमकां ओटमीक पिवन सकलो सरेस्परा देवा लैंगीक मनान आनी पातकांची खूब धरून आमी तुका हें बलिदान पेटयता. तें तुका मानता तसलें जावन मनशाक फाट्यापणांतलो म्हाका तुमकां सरेस्परा सगळ्या म्हाज्या पातकांतलो म्हाका म्हज्या बाबणानो मोशें आनी तुमचें बलिदान सर पकेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुजें अनंतें बलिदान आपल्या मानान आनी नेमीन आमच्या नास्तिकतेच्या सरेस्परा बर्नर्ड तुज्या पुताच्या मरणाच्या 30व्या वर्साच्या दिसा आमी तुका वंतावन ते फारीकपणाच्या आनी वाखाणणीच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणान तुका वाखाणणी दयाळपणी ताका व्हर. हें आमचें घालतें मागणें मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं आमची काल जावं बारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक आसूया. सरेस्परा पवित्र बापा चोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोद काली आनी सोद थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुलाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताची उदेशी देवदूत तुका परबी पाक करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक सोंपयता. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. तळतळांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार बदला तुज्या सर्गी तुका परस्पराची आमी येता तुका सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सुसुपेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हो तुमी समेस्त घ्या आनी खरा. ही म्हजी कूड
तुमचे बसत समोर तुझी तेच करून जेवण सतोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हटलें तुमी समेस द्यात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमची बसत आनी समेस मनशां बसत तें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा बाळकाचो तिसरो प्रकोपिया तुज्या कुसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोबंडाराक आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमाक समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी मुर्तायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या मोनी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्ग बारबर तिका प्रतिमोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा बर्नाडाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजें पुरजोरीत तुमकां मोड घेवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये संगती तिचो पोपी बागेवन झुजे बागेवन दोन दुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां बांदवी तांच्या संगातान तुजी मोहिमा गावून आमकां पळोवचो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन आमच्या सोबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना नीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिवनाका वायटांतली आमकां हानिका सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोबंदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी
आमच्या सुमयांच्या क्रिस्ताच्या कुडी आणि रक्ताचे मिसळून तुम्ही आमच्या बसवलेल्या सासांची जिवीत म्हणून सुमयांच्या क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आम्ही सहन करता ते आमचे जोडपी आणि खास काढण्याचा तुझे बाबतीत आमच्या तशीच कुडी केलायची तसेच वर्षेसू देवाची शेती संसाराचे पाप काढताची शिल्याच्या जेवणाला वयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सौम्या तुझ्या वर्षाचे रिवचे म्हाका पावना पण तुझ्या एकाच उतरान म्हाका बळायकी क्रिस्ताची कूड आणि रगत सासण्याच्या जिवितात आमकां सांग प्रार्थना प्रितीच्या बापा बेर्नार्ड तुझ्या पुता खातीर भेटयलेले हे बलिदान आनी आमची मागणी तुवें मानून घे आनी तुजे काकुतीन ताची पातकांची सोर वतां धुवन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवान सुरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सोर उर्बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या तर क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा